गोंय सरकारच्या शिक्षण खात्यान येवपी शैक्षणिक वर्स 2026-27 खातीर अधिकृत वेळापत्रक आणि सुटयांची वळेरी जाहीर केल्या. संचालनालयान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण हे वेळापत्र राज्यातल्या सगळ्या शैक्षणिक संस्थांक लागू जातले. नव्या शैक्षणिक वर्साचे पहिले सत्र 1 एप्रिल 2026 सावन सुरू जातले आणि 10 ऑक्टोबर मेरेन चलतले. उपरांत दुसरे सत्र 12 ऑक्टोबर 2026 सुरू जातले आणि 24 मार्च 2027 मेरेन चलतले. मुळाव्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळां खातीर पुराय शैक्षणिक वर्सांत वट्ट कामाचे दीस 220 परस उणे आसूंक जायना, जाल्यार प्रत्यक्ष अध्यापनाचे दीस उण्यांत उणे 200 आसप सक्तीचे आसा, अशें शाळेच्या कामाच्या दिसा विशीं शिक्षण संचालनालयान स्पश्ट केला. चवथीची सुटी 14 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर 2026 मेरेन आसतली. दिवाळीची सुटी 2 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर 2026 मेरेन आसतली, जाल्यार नाताळाची सुटी 24 डिसेंबर 2026 ते 2 जानेवारी 2027 मेरेन आसतली. गिमाळी सुटी 1 मे 2027 सावन सुरू जावन 5 जून 2027 मेरेन आसतली. ते भायर शाळा मुखेल्यांक तांच्या अधिकारांत 10 स्वेच्छा सुटयो दिवपाची परवानगी आसतली. तातूंतल्यो 4 सुटयो चवथी खातीर आनी उरिल्ल्यो 6 सुटयो पालक शिक्षण संघटने कडेन चर्चा करून थारावंक येता. परीक्षेच्या वेळापत्रा संबंधातूय संचालनालयान महत्वाची म्हायती दिल्या. पहिली सत्र परीक्षा 10 ऑक्टोबर 2026 मेरेन पुराय करप गरजेचें, जाल्यार दुसरी सत्राची परीक्षा 13 मार्च 2027 मेरेन घेवप गरजेचें. निमणे परीक्षेचो निकाल 31 मार्च 2027 पयलीं जाहीर जावचो ना हें शाळांनी लक्षात घेवचें. तशेंच विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक वरां उण्यांत उणी 5 वरां आनी 30 मिनटां आसपाक जाय अशें ह्या आदेशांत म्हळां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.